बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आयज एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयांक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज अक्षय तृतीया, सगळ्यांक अक्षय तृतीयाचो शुभेच्छा दिता। अक्षय तृतीया हो 3.5 मुहूर्ता पैकी एक शुभ मुहूर्त मानलो वता आणि ह्या दिसा लोक मोठ्या प्रमाणात भांगर तशेंच चांदीची खरेदी करतात। आयज तर पणजेच्या भांगराच्या दुकानांनी लोकांनी गर्दी केल्लेली। तशेंच आयची जी पयली अपडेट आमी घेवपा खातीर या दिप्ती कडेन। दिप्ती, तुज्या कडेन खंयची अपडेट आहा? आयज जातले फाल्यां जातले अशें करून मंत्रिमंडळ फेरबदल काय अजून जायना। मात आता जो साळगांवचो आमदार आसा केदार नायक ताणें एक भलतेच स्टेटमेंट केल्लें आसा। तो म्हणटा की मंत्रीपद जर दिवपाकूच जाय जाल्यार ते कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो हाका दिवचे। ही बातमी तुमी सविस्तर पळयात। तशेंच जशें आत्तां उत्तेजन सांगलें की आयज अक्षय तृतीया आनी अक्षय तृतीयेच्या फाटभुंयेर ह्या शुभ मुहूर्तार उत्तराखंडातले जी पळय 4 धाम यात्रे म्हणजे श्री गंगोत्री आनी यमुनोत्रीची दारां जी आसा ती विधीपूर्वक आयज सकाळी उक्ती जाल्ली आसात। ह्या वेळार उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग हाजीर आशिल्ले। तशेंच आतां हाजे फुडें 2 मे केदारनाथ धामाची दारां उक्ती जातली। तशेंच 4 तारखेक बद्रीनाथ धामाची दारां उक्ती जातली। ह्यो दोनूय तुमकां सविस्तर बातम्यो गोमंतक टुडे बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटली। सविस्तर बातम्यो तुमी 7 PM बुलेटिनाक पळयात। फुडें वचूया ऐश्वर्या गुर्जुवेकरा कडेन। माल वाहतूक करपी रेल्वेची धडक बशिल्ल्यान एकले जाणटे बायलेक मरण आयलें आसा आनी ही जी घडणूक आहा ती मये भावखय वाठारांत जी घडली आसा आनी हेजेर चड म्हायती म्हणजे ती अशी म्हणजे की ते बायलेक खंय आयकपाक आनी उलोवपाकूय येनाशिल्लें अशें थंयसरले जे थळावे आसले तेंच्यांनी सांगलें आसा। ही जी बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर दुसरी जी बातमी म्हणजे शेळवण कुडचडे हांगा जी रेंव काडटली तेजेर आतां धाड घातलेली आसा आनी धाड घालून थंयसरली जी रेंव तसलो जो पंप आहा तो जप्त केल्लो आसा। ही जी धाड आहा ती केपेंचे मामलेदार ते खण खातें आनी कुडचड्याच्या पुलिसांनी ही जी धाड घातलेली आसा आनी त्या पुलिसांनी अशी म्हायती दिला की थंयसर तांकां ही बेकायदेशीर रेंव काडटा अशी म्हायती तांकां सुत्रा कडल्यान मेळिल्ली अशी तांच्यांनी सांगलां। तशेंच आतां आनीक अश्यो घडणुको घडच्यो न्हू थंयसर आतां सुरक्षा पुलीस आतां दवरिल्ले आसा। आनी तिसरी जी बातमी म्हणजे सद्या आतां गोंयची जी फामाद जात्रा लयराई देवीची ती आतां जात्रा जावपाची आसा। त्या लागून जे धोंड जे आहा ते 5 दीस पयलीं वचून तिचो कडक उपास करता अशीच म्हणजे उपास करता। तशेंच लाखेरे वाठारांत हो जो देवीचो जो उपास दवरलो आसा सुमार 60-70 धोंड जे ह्या उपास करता आनी तितूंतल्यान तांच्यांनी अशें सांगलें ही जी तेंची 4थी पिळगी आसा जी हो जो उपास करता। ह्यो सगळ्यो बातम्यो तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर मया रेल्वेच्या धपक्यान एक जाणटे बायलेक मरण येवपाची दुर्दैवी घडणूक घडलेली आसा। फुडली अपडेट घेवपा खातीर या संजना कडेन। पहलगाम हल्ल्या उपरांत सद्या प्रधानमंत्री एक्शन मोडान आयिल्ले आसा। तांची फाटोफाट तांच्यांनी 4 बसका आंखल्या। त्यो 2 बसका सद्या एक बसका चालू आसा आनी एक बसका काल जाली। आयज सद्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षते खाला CCSची म्हत्वाची बसका चालू आसा। सुरक्षा मंत्रिमंडळ समिती ही भारताची सुरक्षा संबंधित निर्णय घेवपा खातीर एक सामकी उंचेल्या पावंड्यावेली समिती आनी आयची बसका जी आसा ती म्हत्वाची आशिल्ल्याचें कळटा। तशेंच कालूय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दिल्लींतल्या निवासस्थानी
दिसांनी सांजे बसका जाली. हे बसकेन संरक्षण मंत्री, केंद्रीय सुरक्षा सल्लागार, CDS जनरल, विदेश मंत्री S जयशंकर हांचे सयत तिनूय सैन्य दळाचे मुखेली हाजीर आशिल्ले. हे बसकेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय सैन्याचे तयारीचो नियाळ घेतलो. हे बसकेन प्रधानमंत्र्यांनी आतंकवादाचेर व्हड कारवाय करपा विशीं लश्कराक संकेत दिल्ले आसा आनी आतंकवादाचेर केन्ना कारवाय करची ते लश्करान थारावचें. हे खातीर लश्कराक पुराय स्वातंत्र्य मेळटलें. तशेंच म्हणजे तांच्यांनी लश्कराक फ्री हँड दिल्लो आसा. तुमकां कशे तरेन कारवाय करपाची आहा तशे तरेन तुमी करची अशी तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. तशेंच काल जाल्ल्या बसकेन केंद्र सरकारान राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाची पुनर्स्थापना केल्या. आदले मुखेली आलोक जोशी हे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष आसात. तशेंच हेर सदस्य कोण आसात हे तुमकां साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटलें. तशेंच आयची जी म्हत्वाची CCSची बसका आसा, हे बसकेन कितें म्हत्वाचे निर्णय जाले हे तुमकां साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटलें. तर संजनान ही अपडेट दिली आसा ती तुमी साताच्या बुलेटिनाक नक्की पळयात. फुडली अपडेट घेवपा खातीर या ऐश्वर्या किरकरा कडेन. फाटल्या दिसांनी कोने प्रिवळ वाठारान रस्तो ओपतना अपघातात एका ब्लॅक पॅन्थराक तो जखमी जाल्लो आनी उपरांत ताका मरण आयिल्लें. मात ताका जिवनदान दिवपाक राना खात्याक अपेस आयिल्लें. देखून पोस्टमार्टम आतां आयिल्ल्या पोस्टमार्टम अहवालात ते मादी ब्लॅक पॅन्थराच्या पोटांत 3 पिलां आशिल्ल्याचें कळ्ळां. देखून ह्या 3 पिलांकूय दुर्दैवी मरण आयिल्लें आसा. तशेंच आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार बेकायदेशीर गांजा बाळगिल्ल्या प्रकरणांत कुंकळ्ळी पुलिशेन एका 30 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केल्या. ताचे कडल्यान सुमार 25,250 ग्रॅम गांजाय जप्त केल्लो आसा. ह्यो दोनूय बातम्यो सविस्तर 7 वरांचेर पळयात. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी सविस्तर 7 वरांचेर पळयात. तशीच आनी एक बातमी म्हळ्यार वाळपयच्या जवाहर नवोदय विद्यालय आसा ताची सद्या अवतिकाय जाल्या. ताचे संरक्षण वण्टी आसात ते कोसळ्ळ्यात. विद्यार्थ्यां खातीर खेळपाक सारकें मैदान ना. सो ह्या विशया वयल्यान आयज पालकांनी बसका घेतली ते नवोदय विद्यालयाच्या. आनी तशेंच तो नवोदय विद्यालयाचो जो जमीन आसा ताचो इशू जो आसा तो कोर्टान सुरू आसा. ताका लागून जो केंद्र सरकारा कडल्यान नवोदय विद्यालयाक 2 कोटी रुपयांचो निधी आयिल्लो ताचो वापर करपाक तांकां मेळना. सो पालक आतां हे विशीं कोर्टान याचिका दाखल करतले असो निर्णय आयच्या बसकेन घेतिल्लो आसा तांच्यांनी. सो आतां ते एंकर्सांनी आनी सब एडिटरांनी बातम्यो सांगल्या ते तुमी साताच्या बुलेटिनाक नक्की पळयात. कॅमेरामॅन यश आडारकरा सयत हांव उत्तेजा गांवस. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. काल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.